तुम्ही सगळे जाणा आसतले की 10,000 गव्हर्नमेंट जॉब्स आउट केला आणि हे सगळे गव्हर्नमेंट वॅकन्सीज तांकां फुडल्या 6 महिन्या भितर भरपाचे आसा. बरी गजाल. पूण एक सामान्य गोंयकार म्हणून एक प्रश्न पडटा की सारखे जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता तेन्नाच हे गव्हर्नमेंट जॉब कशे येता. जेन्ना 2012चे इलेक्शन जाल्लेले, 2017चे इलेक्शन जाल्लेले तेन्नाय असेच जॉब्स आउट केल्लेले. ते जॉबांचे फुडें कितें जालें? जेन्ना गव्हर्नमेंट वॅकन्सीज आउट जाता तेन्ना आमचे भुरगे अप्लाय करपा खातीर एप्लिकेशन फॉर्म घेवपा खातीर लायनीन रावता, एप्लिकेशन फॉर्म दिवपा खातीर लायनीन रावता, थंयसर रिटन टेस्ट आन्सर करता, ओरल टेस्ट आन्सर करता, एप्लिकेशन फी भरता, सगळे सिलेक्शन सुद्धा जाता, फक्त अपॉइंटमेंट लेटर दिवपाचे उरता. आणि अशें जेन्ना जाता तेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागता. हेचो रिजल्ट म्हणून ते पोस्ट आसता तेचेर स्टे येता. नेक्स्ट इलेक्शन येता, इलेक्शनान उपरांत सरकार फॉर्म जाता, परत ह्या पोस्टांची कांयच जाग नसता. सो आमच्या ह्या ज्या भुरग्यांनी, आमचे जे एज्युकेटेड जनरेशन आहा, यंग जनरेशन आसा, तेंच्यांनी जो त्रास काडलेलो आसता ह्या सगळ्या खातीर, ह्या सगळ्या इंटरव्यू प्रोसेसा खातीर, तो त्रास कित्याक फुकट वयता? आमच्या यंग जनरेशना बरोबर हे सरकार कित्याक खेळटा, तेंच्या इमोशना बरोबर कित्याक खेळटा? आयज आमच्या गोंयांतलो प्रत्येक भुरगो शिकता, प्रत्येक भुरग्यान मिनिमम ग्रॅज्युएशन ना जाल्यार 12वी पर्यंत तरी शिक्षण घेतलेले आसता. आयज ह्या भुरग्यांक जॉबा खातीर इतले लाचार कित्याक करता सरकार? आयज जेन्ना प्रायव्हेट सेक्टरान सुद्धा आमचे इतले आयडीसीज आसा तेन्ना आमच्या भुरग्यांक फक्त गव्हर्नमेंट जॉबांकूच कित्याक येवपाचे कशें दिसता? खंय तरी प्रायव्हेट सेक्टरान कितें तरी कमी आसतले, कितें तरी प्रोविजन कमी आसतले म्हणून आमच्या भुरग्यांक गव्हर्नमेंट जॉबा खातीर इतले त्रास काडचे पडटा. आणि ही जी न्यू प्रथा स्टार्ट केल्लेली आसा आमच्या गोंयान, फुल जगान जॉब सिस्टम ही अशी आसता, भुरगो शिक्षण घेता, तो कॅपेबल असता, त्याच्या शिक्षणाचेर, त्याच्या पात्रतेचेर तेका जॉब मेळप आसता. पण आमच्या गोंयान एक विचित्र ट्रेंड स्टार्ट केलेलो आसा, तो म्हटल्यार हे जे गव्हर्नमेंट जॉब आसा ते सरकारान विकपाचे आणि आमच्या भुरग्यांनी विकत घेवपाचे. हो बुरसो ट्रेंड कसो स्टार्ट जालो आणि हो बुरसो ट्रेंड आमी कित्याक चलपाक दिता? आमचे एमएलए, आमचे मिनिस्टर ओपनली तांकां खंयच्यान डेअरिंग येता अशें म्हणपाक की आमी आपल्या मतदारसंघान इतले जॉब दिले. जॉब दिले हेचो अर्थ कितें? जॉब तुम्ही कशे दिवपाक शकता? जॉब हे कायम भुरग्यांच्या शिक्षणाचेर, त्याच्या पात्रतेचेर मेळपाक जाय. एमएलए जॉब दिवपाक शकना. हे आमच्या लोकांनी इतले एक्सेप्ट केला, त्यांच्या तकलेन घातला की जॉब दिता हो एमएलए दिता. हे म्हणपाक तेका आमी कापस्ताद दिला, तेका डेअरिंग दिला, अशें ओपनली खंयचोच मंत्री म्हणपाक शकना की आपूण जॉब दिले. जॉब हे त्याच्या पात्रतेप्रमाणे मेळपाक जाय. खंयसरूय तुम्ही पहिले जॉबाची सिस्टम असता, रिटन एक्झाम घेतात, क्वालिफिकेशन चेक करता, रिटन एक्झाम घेता, तेतून जे कोण वयल्या रँकाचेर येता, जितले मार्क्स स्कोर करतात त्याच्या प्रमाणे तांकां जॉब मेळपाक जाय. हे जॉब दिवपाची खंयच्यान येयली प्रथा? हे जी सिस्टम आसा ती आमकां मोडून उडोवपाक जाय. आणि ही जी लाचारी करपाक लायतात भुरग्यांक हे सरकार, त्या लाचारीचो फायदो घेतात खंयसर तरी हे पार्टी. आता इलेक्शन जेन्ना लागीं पावला तेन्ना हे जॉब आउट केले. आता हे जॉब खंय तरी आपल्याक मेळपाचे म्हणून प्रत्येक भुरगो अपोजिट पार्टीक प्रचाराक भोंवचो ना. इवन थोडे ओपनली भायरूय येवचे ना प्रचार करपाक. कित्याक तांकां खंयसर तरी आशा दाखोवन दवरला की हे जॉब तुमकां मेळटले म्हणून. हे सगळे करून सरकार कितें साध्य करपाक सोदता? ह्या भुरग्यांचो कित्याक वापर करून घेवपाक सोदता प्रचारा खातीर? हे जे कितें चल्ला ते रॉंग चल्ला हे आमच्या गोंयकारांक दिसना? हे बदलपाक जाय कशें तुमकां दिसना? प्रत्येक फावटी तुम्ही भुरग्यांक शिकयतले आणि त्या भुरग्यांक कामाक लावपा खातीर खंयच्या तरी मिनिस्टराच्या, आमदाराच्या पांया कडेन वयतले. ही स्लेवरी केन्ना सोंपयतली आमी? हे केन्ना तरी स्टॉप जावपाक जाय. आयजूच आमी हांवेन एका मनशान म्हाका सांगले की एक ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जे आसा तितून पोस्ट काडलेले, तितून आमच्या भुरग्यांनी अप्लाय केलेले, तांकां एप्लिकेशन फी भरलेली तेंच्यांनी, तांकां इंटरव्यू घेवपाक ना, तांकां शॉर्टलिस्ट करूंक ना, कांयच ना. आणि आयज ताका कळटा की ऑलरेडी त्या तितूंतल्या थोड्या भुरग्यांक कशे तरी तेंच्यांनी कशे सिलेक्ट केले ते खबर ना, पूण सिलेक्ट करून ट्रेनिंगाकूय धाडले खंय. सो हे कितें चल्ला? लिपोन लिपोन हे पोस्ट कित्याक भरता आणि कितें साध्य करपाचें आहा गव्हर्नमेंटाक हितूंतल्यान? हो एज अ सामान्य गोंयकार आमकां प्रश्न पडटा आणि आमच्या भुरग्यांकूय हो प्रश्न पडटा. पूण भुरगे हेल्पलेस जाल्लेले आसा, तांकां कामाची गरज आसा. आणि प्रायव्हेट सेक्टरान जर तितले जर फॅसिलिटीज दिल्लेले, तशी जर प्रोविजन केलेली जाल्यार गव्हर्नमेंट जॉब
जॉबांक इतले त्रास काडचेच नासले भुरगे. आयज आमच्या प्रायव्हेट जॉबांक जर भुरगे वयता जाल्यार पगार मेळटा 8,000 10,000. ग्रॅज्युएट जाल्लेल्या भुरग्यांक 10,000 पगार. भायल्या राज्यांनी आमकां सांगपाक लज दिसता की आमकां 8,000 आणि 10,000 पगार मेळटा म्हणून. लायफस्टायल बरी आसा आमची गोंयांत. सगळे आसा, आमचे मॉल आसा, KFC आसा, मॅकडॉनल्ड्स आसा, आनी खंयचे कितें आहा CCD सगळे आसा. पूण ह्या सगळ्याचेर मोडपाक भुरगे पयशे खंयच्यान जोडून हाडटले? पयशे अजूनय 8,000 मेळटा तांकां. आयज आमच्या भुरग्यांकडे कांयच ना, कांयच सेटल्ड ना भुरगे. तरी सुद्दां हे अशें कित्याक चल्लां? सरकाराचे हेचेर काय करपाचे इंटेन्शन दिसना. आणि जशी जशी आता इलेक्शन लागीं येता तेन्ना सरकार हे गव्हर्नमेंट जॉब काडटा. तेका लागून हांव सगळ्या भुरग्यांकडे मागता की सरकाराच्या ह्या हो जो तेंच्यांनी ट्रॅप केला तुमकां अडकोवपा खातीर इलेक्शना वेळार, तुम्ही परतूय तेंकाच निवडून हाडपाचे. म्हणून जो ट्रॅप केला तेतून तुम्ही फसपाचे न्हू. आणि हांव सरकाराकडे मागता की असो खेळ करू नका. इलेक्शन जाल्या उपरांत गव्हर्नमेंट फॉर्म केल्या उपरांत 4 वर्सां 5 वर्सां आसता तुझ्याकडे, तेन्ना सुशेगाद हे इंटरव्ह्यूज घेवपाक जाय आसता जे तुवें फाटले 4 वर्सां करूंक ना. पूण ओके, आता काढले बरें आसा. आमच्या भुरग्यांक गव्हर्नमेंट जॉबाची गरजूच आसा, तांकां एम्प्लॉयमेंटाची गरजूच आसा. तेका लागून तूं हे जे 10,000 जॉब काढला न्हू ते भर. ट्रान्सपरन्सी दवर, ह्या रिक्रुटमेंटान ट्रान्सपरन्सी दवर आणि ते फील कर. आमच्या भुरग्यांक खरीच गरज आसा एम्प्लॉयमेंटाची आणि हे बेगिनात बेगीन करपाची अशेंच आमचे मागणे आसा. तेका लागून हांव भुरग्यांकडे मागता की तुम्ही हे जे पयशे दिवपाची बी जी सिस्टम स्टार्ट केला सरकारान ती बंद करा. ती करू नका. जेन्ना तुम्ही बंद करतले पयशे दिवपाचे तेन्ना ते बंद करतले. तेन्ना तांकां कॅपेबिलिटीचेर आणि तुमच्या एज्युकेशनाचेर बेस तुमकां घेवचेच पडटले. तेका लागून हांव तुमकांय रिक्वेस्ट करता, सरकाराकडे मागता की हे जॉब तुवें आमच्या गोंयकारांक दिवपाचे. आमचे जे गोंयकार आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सांनी जे तुमच्याकडे सरकाराकडे मागला की तुम्ही मूळ गोंयकार कोण, नीज गोंयकार कोण हे ठरया. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिल जे आमी सबमिट केला ते तुम्ही अजून काही कितें करूंक ना तेचेर. पूण तरी सुद्दां हे फील करतना आमचे जे नीज गोंयकार आसा तांकां तुम्ही प्रिफरन्स दिवपाचो अशी आमची रेव्होल्युशनरी गोवन्साची तुमकां रिक्वेस्ट आसा.